18 जून कांतीन समिती वर्सान हो भांगरान भरलो दीस बरे भशेन सेलिब्रेट करतना आमी गोंयभर लोकांक अपील करता जे फ्रिडम फायटर आसा बरे नागरीक आसा आनी फ्रिडम फायटर कुटुंब आसा हेणी 18 जुनाक प्रोग्राम येयचो सकाळ सत्रान 8:30 वरांचेर गव्हर्मेंट फंक्शन जाता आता आमचे चीफ गेस्ट आसा आमची PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आनी कलेक्टर अंडर फंक्शन आसता ते आनी हे फंक्शन जालें तर सांजचे आमी भरगत प्रोग्राम दवरला भरगत प्रोग्राम दवरतना दोन गोश्टी आमकां तुका सांगून दिसता हे फ्रिडम फायटर आमच्या सती म्हणटात फ्रिडम स्ट्रगल बेश्ट जालें ना डॉक्टर राम मोहन लोहिया तेन्ना आमचो मॅनेजर आशिल्लो तेंगेर सुशेग घेवपा आयलो आनी थंयचे गांवचे लोक जमले आनी तेणें सांगलें गोंयांत कांय मुवमेंट चलना आनी पुर्तुगीज आमकां खूब अत्याचार करता झगडी करता तंट करता मारामारी करता आनी आमी कांय मुवमेंट ना सो तेणें सगळे लोकांक जमोवन त्या वेळार सोशल मिडिया बी कांय ना जावं प्रेस पत्रकी नासतली प्रेसवाले नासताले तेणें हांगा सगळ्या 5,000 लोकांक जमोवन आनी एक किट पेटयली फ्रिडम सर्कलाची जे होमकडा उडी मारपाक सगळ्यांक तयार केले आनी उलो मारलो गोंयकारांक तुमी तयार द्यात हे पुर्तुगीज जुलमी राजवट झगड हे गोंय आमी स्वतंत्र या ह्या उल्याचेर गोंय जागे जालें आनी 18 जून हो भांगरान भरलो दीस आमचो आसा ह्या दिसाक हें सगळें घडलें आनी तेजे उपरांत गोंयभर लोक तयार जाले हजारां लोक तयार जाले गोंयचे भायले आमचे स्वातंत्र्य सैनीक तयार जाले आनी सगळ्यांक झगडून आमकां 19 डिसेंबर 1961 आमकां स्वातंत्र्य मेळिल्लें आसा हे सगळें घडटना डॉक्टर राम मोहन लोहियाची याद आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांची याद जे हयात आसा तांकां आमी नमस्कार करतना हयात ना तांकां आमी नमस्कार करता मना काळजांत नमस्कार करतना आमी दोन गोश्टी काडटा जे लोहिया डॉक्टर राम मोहन लोहिया स्वातंत्र्य पिरियड जे आसा स्वातंत्र्य सैनीक आसा हे लोकां मदीं वचनी लोकांक कळणी बाबा हे लोकांक कितले हाल अवस्था भोगल्या तेंच्या कुटुंबान तेणी त्या वेळार जे 14, 15, 17, 18, 19 वर्सां भुरगीं आशिल्ले ह्या भुरग्यांनी शिक्षण सोडलें काम धंदो सोडले आपले घरदार सोडले तातूंत काही भयणी आशिल्लो हेणे सगळे त्यागून देश दवरलो एक ध्येय दवरलो बाबा आमी गोंयांत स्वतंत्र करतले आनी झगडून हे स्वतंत्र मेळिल्लें आसा सो सांजवेळा आमी प्रोग्राम घेतना आमी एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन आदर्श स्कुलान घेतिल्लें आसा 8वी 9वी 10वीक वर्गत प्रतिसाद मेळटा ते ऑलरेडी 13 तारखेर जाल्ले आसा ताजी ट्राय डिस्ट्रिब्यूट आमी 18 तारखेक सांजची 6 वरांचेर करतले आमी 3 वरांचें हांगा ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन घेता 3 ग्रुपांनी पयली ते 4थी 5वी ते 7वी 8वी ते 10वी हे 3 ग्रुपान ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन मागीर देशभक्त गीत स्पर्धा आसता 4 वरांचेर कॉमेंट्स करता जवळ जवळ 25 स्कुलां विजीट केल्या आसा ती सरावंडींग सुद्दां तांकां आनी त्या भुरग्यांक सगळें आपयतना आमी तांचे फेडरेशन देशभक्त गीत स्पर्धा जाता तातूंत प्रायज 5 प्रायजां दिल्ली वता पयली प्रायज ट्रॉफी वीथ 4,000 कॅश ट्रॉफी वीथ 60,000 कॅश ट्रॉफी वीथ 2,500 कॅश आनी कल्चरल प्रायजां तांकां ट्रॉफी आनी 1,500 दिता हे सगळें घडटना गोंयभर जी मडगांवची जी स्कुलां जी 25 स्कुलां विजीट केल्या 25 दिसेक त्या भुरग्यांक 10वेक जो भुरगो पयला आला पर्संटेज न काउंट करता त्या भुरग्यांक आमी फेलिसिटेट करता आमचे दिगंबर सराची आई दादाबाई कामत फाउंडेशना मार्फत तांकां आमी मोमेंटो दिता आनी सर्टिफिकेट दिल्लो वता आनी सांजचे फंक्शनाक आमचे चीफ गेस्ट जावन आसा बाब दिगंबर कामत आमचे फ्रिडम फायटर भुरगो शैलेश प्रभाकर वैद हो नांवांतलो इंजिनियर भुरगो आसा तिसरो मनीस आसा युगराज मॉडेल मारगांवचो युगराज दिगंबर कामत आनी आमचो लोहिया फाउंडेशनाचो अध्यक्ष आसा बाब अभिषेक रंजन सिंग हे आमचे गेस्ट आसतले बाकी आमचे फ्रिडम फायटर आसतले बाकी माझी कावन्सिलर आसतले माजी कावन्सिलर आसतले सॉरी आनी बरे नागरीक आसतले आमी तुमचे मार्फत आव्हान करता सगळ्यांक बाबा तुमी मोठे संख्येन हांगा येवचे हो प्रोग्राम फुलोवचो बरो करचो आनी तुमचो हांगा प्रतिसाद आनी तुमचो आमचे मदीं आसप गरजेचें कित्याक लोहिया आनी फ्रिडम स्ट्रगल आनी स्वातंत्र्य सैनीक हे लोकांक मनाक पावूंक जाय हे घडटना भुरग्यां नेटान भुरगीं प्रतिसाद दिता बरी भुरगीं येता तातूंत कांय आमी स्पॉट प्रायज घेता आनी सगळी प्रायज डिस्ट्रिब्यूशन त्याच दिसा आमी 100 प्रायज आसता ट्रॉफी आसता आमची चीफ गेस्ट लोकांक दिली वता